दिवचल शारात परत एक फावट देवळां फोडपाची टोळी सक्रिय जाल्या। बेरेस्तारा मध्यान राती शारांतल्या भितरली पेट वाठारांत आशिल्ले शिवलिंग देवूळ फोडपाचो प्रकार घडलो। चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फोडून रोख रक्कम फारायली। फाटल्या जवळपास 2.5 म्हयन्याच्यान देवळां फोडपी चोरांनी दिवचल शारांत खवदळ घाला। फाटल्या जून म्हयन्यात एकेच राती 4 देवळां फोडले उपरांत जुलय म्हयन्यात आनीक 2 देवळां फोडिल्लीं। उपरांत देवळां फोडपाचे प्रकार बंद जाल्ले। मात आता चवथीच्या धामधुमीत चोरांची टोळी परत सक्रिय जाल्या। मजगतीं चोरयो नियंत्रणात हाडपाक पुलिशान शारांत गस्त वाडोवची अशी मागणी जाता। देवळाचे शिवलिंग देवस्थान वृंदावन अपार्टमेंटचे ही फंडपेटी राती फोडली आणि हे फंडपेटीन कितें आसता श्रावणा सोमवार आमचे हांगा साजरे जातात। खूब लोक येतात अभिषेक करपाक। ते प्रत्येक जण फंडपेटीन आपले काहीतरी देणगी घालता। सकाळी आमची ती एक भटजी पळय आयिल्लो तर हांगा पुजेक तेन्ना सकाळी भटजीक कळ्ळें म्हणजे ती लावणी येता सगळी ती पुजा बी करपाक तिका पळयली। तिणी पळयलें जाल्यार ती लॉक भायले हें केला आनी ते सायडीक कितें उडयला। तेच्या उपरांत तेणी आमकां बालवडकर भाऊक कळयलें आनी बालवडकर भाऊ म्हाका फोन केलो। अशें जाल्लें आसा। मागीर आमी आतां पुलीस स्टेशनाक सोमतेच मागीर सकयल्यान पळयलें आनी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिली। पुलीस येवन PSI सगळे तेंच्यांनी येवन सगळे पळोवन गेले। ते पंचनामा केलो। हय पंचनामा आतां पुलीस स्टेशनार म्हाका तरी कंप्लेंट बरोवपाक रिसर कंप्लेंट करपाक आतां आपयला। हांगा चोरी पयली जाल्यार म्हणजे हेचे फुलपात्र लामण दिवे हे 2 वेळा तेंच्यांनी व्हेले म्हणजे 5 वर्सां पयलीं। तेच्या कांय जावना पण ही फंडपेटी फोडपाची पयलीच घटना आहे। मागीर राती जाल्या ही राती जाल्या म्हणजे सादारण हांगा 12-1 पर्यंत 12:30 पर्यंत आमचे फ्लॅटांतले कोण वयतात येतात मग ते असतात जागो। त्याच्या नंतर ही घटना घडली असते। सामकें एकदम रहदारीचे सामकें आनी लोकलिटीचे हितून आसा अशें म्हणल्यार हेचेर आतां मेन कितें जाता हे भितर आसल्या कारणान हे कोणाच्या लक्षानूय येना। आतां कोण रेगुलर हांगा कोण अभिषेक बी करपाक येतात न्ही तांकां जेंकां खबर आहा तेच फक्त हांगा येवन ती हें करतात। पूण आतां पुलिसांक सुद्दां तांकां खबर ना हांगा देवस्थान भितर आहा म्हणून। तेंचे अशी रेगुलर विजीट बाकीच्या देवळांना तेंच्यांनी हें रेगुलर ते दवरला पूण हें तांकां खबर ना। आतां आमी जेन्ना तांकां सांगलें आमकां मदें हांगा खबर ना तर हें कितें तरी मातशें हेचेर जावपाक जाय। हांगा गस्त दवरची एक लक्ष दवरचें मातशें हेचेर। पूण ही तशी म्हाका दिसता फाटल्या 5-6 वर्सां पयलीं ही सादारण व्हडली चोरी। हय हय ही व्हडली पयलीं कितें आमचे अभिषेक पात्र बी तें व्हेला आनी पयलीं देवूळ ओपन आसतालें कित्याक आमी कोणाक तशें हें करूंक नासलें कोणूय केवेच्या टायमार येतात न्ही म्हणून हें ओपनूच आसतालें। पूण जेन्ना ते अभिषेक पात्र हे बी चोरपाक लागले न्ही तेच्या उपरांत मागीर ताका लॉक मारलें। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।